नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप अँड अवे ह्या प्रोग्रामान येवकार. ॲक्च्युली हे प्लॅनेट स्पेशल प्रोग्रामाच्या सेकंड भागात तुमकां येवकार. अंतरिक्ष पळोवपी तुम्ही जर रेग्युलर आमचे दर्शक आसात जाल्यार तुमकां खबर आसतलें लास्ट टायम आमी एक स्टडी सुरू केली. एक फीडबॅक म्हाका आयिल्लो की आतां मार्चान एग्जामी लागीं पावपाच्यो आसात. भुरगीं सगळीं जॉग्रफी सायन्स एग्जामीक एपियर जातलीं. सोलार सिस्टम हे सिलेबसान आसा बट खूब कमी इन्फॉर्मेशन आसा जे भुरग्यांक हार्डली ताज्या बद्दल खबर आसा आनी बाय हार्ट करून पाठ करून ती फक्त बरयतात आनी ताज्या बद्दल तांकां कळना. सो इनफॅक्ट जॉग्रफी टिचरींनी म्हाका 2-3 टिचरींनी फोन करून रिक्वेस्ट केली की आमच्या ह्या प्रोग्रामांत सोलार सिस्टमा बद्दल थोडे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आमच्या स्टुडंट्साक, गोंयचे जे स्टुडंट्स आसा भुरगीं आसात मोस्टली 6th स्टँडर्ड जांकां हे टॉपीक आसा 6th 7th स्टँडर्ड हांचे खातीर दी म्हणून. सो हो लास्ट एपिसोड तुम्ही पळयला जाल्यार आमी प्लॅनेट्स क्लासिफाय करपाक सुरू केले. प्लॅनेट्सा बद्दल डिटेल शिकपाक आतां टायम ना, तुमकां वर्सां लागतलीं, ही एग्जामी पर्यंत तुम्ही पावचेत नात. सो फक्त शॉर्टकट हांवें घेतल्या जे आमचे प्लॅनेट्स आसात सोलार सिस्टमाचे हांचे डेफिनेशन्स हांचे क्लासिफिकेशन्सूच आमी स्टडी करतात आनी कांय न्ही. आनी तातूंतल्यान कितली एस्ट्रॉनॉमी आमी शिकपाक शकतात ते पळयात. ऑलरेडी आमी 4 क्लासिफिकेशनां पळयलीं प्लॅनेट्सांची. एक आशिल्ले क्लासिकल प्लॅनेट्स जे आमी पुर्वजांनी पळयले आकाशान. सूर्य चंद्र सुद्दां तांणी प्लॅनेट्स कन्सिडर केले. फुडें आमी पळयले जिओसेंट्रीक प्लॅनेट्स म्हणजे अर्थ एट द सेंटर आनी एंटायर सोलार सिस्टम अर्थाच्या भोवती वता अशें आमच्या पुर्वजांनी मानले. थर्ड क्लासिफिकेशन आशिल्लें आमचे हिलिओसेंट्रीक. निकोलस कॉपर्निकस अशे एस्ट्रॉनॉमर्स आयले आनी हांणी सांगले फॉर द फर्स्ट टायम की दिसता तशें ना, अर्थ सेंटराक ना, सूर्य सेंटराक आसता आनी सगळी पृथ्वी ग्रह सगळे ताज्या भोवती फिरतात. चौथे आमी पळयले मॉडर्न किंवा डिस्कवर्ड प्लॅनेट्स. युरेनस, नेपच्यून, प्लुटो हे मनशांनी मुद्दम शोध लावन डिस्कवर केल्ले, प्रयत्न करून डिस्कवर केल्ले आनी आमची सोलार सिस्टम कंप्लीट, आमची फॅमिली कंप्लीट जाली. फिफ्थ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लॅनेट्साक म्हणटात मॉडर्न प्लॅनेट्स. मॉडर्न प्लॅनेट्स म्हणजे सेम डिस्कवर्ड प्लॅनेट्स. युरेनस, नेपच्यून, प्लुटो हे दोळ्यांनी दिसनात. हे आमच्या सिव्हिलायझेशनाक मनशांक प्रयत्न करून इन्स्ट्रुमेंट्स तयार करून सोदून काडचे पडले इन द मॉडर्न एज ऑफ सायन्स म्हणून हांकां मॉडर्न प्लॅनेट्स अशें म्हणटात. सवे क्लासिफिकेशन, द 6th क्लासिफिकेशन ऑफ प्लॅनेट्स इज द टॉलेमिक क्लासिफिकेशन. टॉलमी 2100 वर्सां पयलीं इजिप्त देशांत एक खूब व्हडलो फिलॉसॉफर आशिल्लो किंग टॉलमी, क्लॉडियस टॉलमी, आनी हाणें भरपूर पुस्तकां बरयलीं ब्रह्मांडाचेर. ते काळाची जितली सायन्स प्रगत जाल्ली ती सगळी प्रगती आमकां हे टॉलमी हाज्या पुस्तकांनी भितर मेळटा. आनी टॉलमीन हो सगळो युनिवर्स ऑब्जर्व करून एक डेफिनेशन केलें. ताणें ऑब्जर्व केलें की सगळी प्लॅनेट्स एका तरेचे सायकलांनी फिरतात. एपिसायकल्स ताका म्हणटात. सो ताजे वयर हाणें क्लासिफाय केलें एपिसायक्लीक प्लॅनेट्स. सो मर्क्युरी, व्हिनस, मार्स, ज्युपिटर, सॅटर्न, सन सुद्दां प्लॅनेट्स टॉलेमिक डेफिनेशनान आमकां मेळटात. सातवें क्लासिफिकेशनूय टॉलेमिनूच केल्लें. बेस्ड ऑन हिज स्टडीज एपिसायकल्स मुवमेंट ऑफ प्लॅनेट्स टॉलेमीन म्हणलें की देर आर 2 क्लास ऑफ प्लॅनेट्स इन द सोलार सिस्टम. आमचे सूर्यमंडळात 2 तरेचे प्लॅनेट्स आसात, इन्फिरियर प्लॅनेट्स, सुपिरियर प्लॅनेट्स. आतां लक्षांत घेयात, इन्फिरियर म्हणजे इंग्लिशेन कितें, कमी दर्जाचें, तुच्छ इन्फिरियर म्हणटात, आनी सुपिरियर म्हणजे बरें अशें न्हय. इन्फिरियर आनी सुपिरियर प्लॅनेट्स हाजे वयल्यान न्ही. इन्फिरियर एंड सुपिरियर इज अ सायंटिफीक मिनींग. ते कितें तें तुमकां सांगता. प्लॅनेट्सांच्या मुवमेंटाचेर, तांचे सायकल्स एंड एपिसायकल्स हांचेर बेस्ड आसा हे क्लासिफिकेशन. इन्फिरियर आनी सुपिरियर प्लॅनेट हे लक्षांत दवरात. इन्फिरियर म्हणजे कितें, जेन्ना आमी दोळ्यान पळयतात फक्त 2 प्लॅनेट्स आमकां अर्थ आनी सनाच्या लायनीन दिश्टी पडटात. ते भरपूर फास्ट मूव जातात.
फास्टेस्ट प्लॅनेट्स ते, आणि ते सूर्याच्या खूप लागीं असतात. सकाळी तुम्ही 20 जानेवारी ते 20 फेब्रुवारी उठून पळयल्लें जाल्यार मर्क्युरी आनी विनस तुमकां सूर्याच्या वयर दिसताले फातोडेचेर 4:30-5. दे रायज अँड सेट विथ द सन बिकॉज दे आर व्हेरी क्लोज टू द सन, मर्क्युरी आणि विनस. सो हे दोन प्लॅनेट्स जांकां आमी इवन मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार म्हणटात, बुध आणि शुक्र हांकां टॉलमीन क्लासिफाय केले एज इन्फिरियर प्लॅनेट्स बिकॉज दे आर इनसायड द अर्थ आणि सनाच्या मदीं आसा इन्फिरियर प्लॅनेट्स. अनेक क्लासिफिकेशन टॉलमीचे सुपिरियर प्लॅनेट्स. मार्स, सॅटर्न आणि ज्युपिटर हे 3 प्लॅनेट्स. त्यांना युरेनस नेपच्यून खबर नाशिल्ले. सो ज्युपिटर, सॅटर्न आणि मार्स, मंगळ, गुरु आणि शनी, आणि आता आमी युरेनस नेपच्यूनय कन्सिडर करतात, हे सुपिरियर प्लॅनेट्स म्हणले बिकॉज हांकां सना कडेन तशें डायरेक्ट रिलेशन दिसना. सूर्य खंयच आसूं, वेरेवर द सन रायजेस अँड सेट्स, हे प्लॅनेट्स मार्स, ज्युपिटर, सॅटर्न हे आपल्याच गतीन हळू आकाशान भितर फिरत असतात. ते तुमकां केन्नाय दिसतात. सूर्या बरोबरूच न्हय, मर्क्युरी, विनस सूर्या बरोबर रायज आणि सेट जातात, पूण मार्स, ज्युपिटर, सॅटर्न हे केन्नाय दिसतात नॉट कनेक्टेड टू द सन. दॅट इज वाय सुपिरियर प्लॅनेट्स. अनदर पॉइंट इन द क्लासिफिकेशन, व्हेरी व्हेरी स्लो, खूप स्लो हे प्लॅनेट्स मूव जातात. ज्युपिटराक आमच्या सूर्या भोवती फिरपाक 12 वर्सां लागतात, ऑलमोस्ट 12 इयर्स. शनीक आनी चड लागतात. सो ह्यूज amount of time is required for these planets to make one cycle around the sun. हे खातीर हे स्लो मुविंग प्लॅनेट्सांक सुपिरियर प्लॅनेट्स म्हणटात. तिसरे हातून हे क्लासिफिकेशनान हे प्लॅनेट्स मार्स, ज्युपिटर, सॅटर्न हे तुम्ही बारीक ऑब्जर्व केले जाल्यार तुम्ही कंटिन्युअसली आणि डेडिकेटेड ऑब्जर्वेशन करचे पडटले. सडनली एक दीस अशें दिसतलें की आकाशात फुडें फुडें वता तेन्ना फाटी फिरतात, उलटे वतात, वक्री गती म्हणतात, रेट्रोगेड मोशन. सो मार्स, ज्युपिटर, सॅटर्न हे उलटे वतात आकाशान. इट इज ओनली बिकॉज दे आर आफ्टर द अर्थ. सो अर्थ जेन्ना आपल्या ऑर्बिटान गेली फुडें तेन्ना ते फाटी उरतात आणि ते टेक ओवर करतात ऑर्बिट, तेन्ना परत फुडें जंप करतात. सो हे मोशनाक रेट्रोगेड मोशन अशें म्हणटात. ओनली मार्स, ज्युपिटर, सॅटर्न हे मोशन दाखयतात. सो तांकां सुपिरियर प्लॅनेट्स अशें टॉलमीन म्हणलें. आठवें क्लासिफिकेशन प्लॅनेट्सांचें आसा इनर आणि आउटर प्लॅनेट्स. इट इज व्हेरी सिंपल. इनर आणि आउटर म्हणजे कितें? इट इज बेस्ड ऑन सायज ऑफ द प्लॅनेट्स. धाकटे प्लॅनेट्स मर्क्युरी, विनस, अर्थ, मार्स हांकां इनर प्लॅनेट्स म्हणटात, आणि जे व्हडले प्लॅनेट्स आसात मॅसिव्ह प्लॅनेट्स ज्युपिटर, सॅटर्न, युरेनस, नेपच्यून हांकां आउटर प्लॅनेट्स म्हणटात. आता कन्सिडर करात, ज्युपिटर केदो व्हडलो आसा, जायंट प्लॅनेट, किंग ऑफ द प्लॅनेट्स. सायज इज द मेन फॅक्टर इन इनर अँड आउटर प्लॅनेट्स. पृथ्वीपेक्षा 316 पटीन व्हडलो आसा ज्युपिटर. शनी मातसो धाकटो, युरेनस, नेपच्यून आनी धाकटे. सो येदे व्हडले प्लॅनेट्स आसात, मॅसिव्ह प्लॅनेट्स हांकां इनर आणि आउटर प्लॅनेट्स अशें म्हणटात. आता इनर अँड आउटर प्लॅनेट्स हांचे अनेक फ्युचर आसात, हांचे अनेक हायलायट आसा. इनर प्लॅनेट्स हे सगळे जे भितवयले प्लॅनेट्स आसा, मर्क्युरी, विनस, अर्थ, मार्स हांकां एटमॉस्फियर आसा. एटमॉस्फियर म्हणजे वातावरण आसा. मर्क्युरीक सामकें स्लायट वातावरण आसा, चड ना. इट्स व्हेरी फेंट, व्हेरी थीन, व्हेरी रेअर म्हणटात एटमॉस्फियर आसा मर्क्युरीक. पूण आसा, मर्क्युरीक सुद्दां एटमॉस्फियर आसा. पयलीं दिसतालें ना म्हणून, आतां डिस्कवर जाला अ थीन एटमॉस्फियर अराउंड प्लॅनेट मर्क्युरी. दुसरो प्लॅनेट विनस. विनसाचो तर एटमॉस्फियर इज द रेकॉर्ड ब्रेकिंग एटमॉस्फियर. तो सगळ्यात दाट, थिकेस्ट एटमॉस्फियर इन द एंटायर सोलार सिस्टम बिलोंग्स टू विनस. विनसाचो एटमॉस्फियर इतलो दाट आसा की सूर्याचे वत जेन्ना विनसार पडटा तेन्ना ते रिफ्लेक्ट जावन भायर सुद्दां येवपाक शकना. पडटा पडटा तितले वत थंय शिरकता भितर, विनसाच्या सर्फेसार ट्रॅप जाता आनी विनस तापत वता. आनी विनसाक बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फियर आज आमी पदवी दिवं शकतात हॉटेस्ट प्लॅनेट इन द सोलार सिस्टम. तिसरो प्लॅनेट आमची सुंदर पृथ्वी. सगळ्यात बेस्ट एटमॉस्फियर, इतलोच करेक्ट एटमॉस्फियर जातून लायफ एक्झिस्ट जावपाक शकता. चडूय दाट न्ही जातून गरमी वाडटली आनी चडूय कमी न्ही जी अंतरिक्षांतल्यान विशारी जे वायू आसात, कॉस्मिक रेज हे येवन आमकां मारून उडयतले. तर परफेक्ट एटमॉस्फियर पृथ्वीचो आसा. मार्स आमचो चवथो प्लॅनेट. हाका आसा एटमॉस्फियर पूण तो खूब कमी जाला.
आणि ताजे खातीर अल्ट्रावायलेट रेज जे सनाचे हानिकारक किरणां आसात ती डायरेक्ट सरफेसाचेर वतात आणि प्लॅनेटाचेर कितें जिवंत आसा जाल्यार मारून उडयतात. दॅट इज वाय ऑल्दो मार्स इज लायक अर्थ बट वी कांट लिव ऑन मार्स बिकॉज ऑफ थीन एटमॉस्फियर. इनर प्लॅनेट्सांक एटमॉस्फियर आसा. आउटर प्लॅनेट्स विचित्र आसात. जुपिटर, सॅटर्न, युरेनस, नेपच्यून दीज प्लॅनेट्स देमसेल्स आर एटमॉस्फियर्स अशें आमी म्हणू शकतात. जुपिटर, सॅटर्न, युरेनस, नेपच्यून हे चारूय प्लॅनेट्स म्हणजे कितें ते सॉलिड न्हय. हायड्रोजन आणि हिलियमाचे फक्त गुळे आसात, बॉल्स ऑफ गॅस. सो दे वी कॅन से दॅट आउटर प्लॅनेट्स आर नथिंग बट एटमॉस्फियर्स, एंटायरली मेड ऑफ एटमॉस्फियर्स. अशे हे स्ट्रेंज आउटर प्लॅनेट्स आसात. हे जे इनर आणि आउटर प्लॅनेट्स आसा जे आमी आतां पळयतात हाजे अनेक क्लासिफायींग पॉयंट आसा. मुवमेंट आमचे जे इनर प्लॅनेट्स आसा, भितर वयले प्लॅनेट्स मर्क्युरी, विनस, अर्थ, मार्स हे खूब स्लो मूव जातात. दे आर व्हेरी स्लो मुवींग प्लॅनेट्स. नोट करात, आमचो पयलो प्लॅनेट मर्क्युरी हो इतलो स्लो वता की आपल्या भोवती एक रावंड मारपाक, आमचे पृथ्वीर आमी एक रावंड मारतना पृथ्वी आमी एक दीस म्हणटात 24 तासांचो. सो मर्क्युरीक आपल्या भोवती एक रावंड मारपाक, एक रोटेशन करपाक 175 दीस लागतात. इतलो स्लो मर्क्युरी वता. दुसरो प्लॅनेट विनस. विनसूय बी खूब स्लो वता. आपल्या भोवती एक रावंड मारपाक, एक रोटेशन करपाक 116 दीस विनस प्लॅनेटाक लागता. व्हेरी स्लो. आणि तातूंतय तो उलटो फिरता. आमी सगळी वेस्ट टू ईस्ट फिरतात आणि विनस एकूच प्लॅनेट ईस्ट टू वेस्ट फिरता. फुडें आमची अर्थ 24 तास एक रोटेशनाक आणि मार्साक 24.5 तास लागतात एक रोटेशनाक. सो आपल्या भोवती स्लो फिरतात ती प्लॅनेट्स आर कॉल्ड इनर प्लॅनेट्स आणि फास्ट वतात ती प्लॅनेट्स आउटर प्लॅनेट्स. जुपिटराक 9 वरां 55 मिनटां 33 सेकंड म्हणजे ऑलमोस्ट 10 वरां लागतात आपल्या भोवती एक रावंड फिरपाक. इमॅजिन करात, इमॅजिन करात, अर्थ इतलो ल्हान 24 तास लागता एक रोटेशनाक आणि येदो व्हडलो जुपिटर 316 पटीन व्हडलो फक्त 9 तासान एक रोटेशन करता. सो इमॅजिन हाऊ फास्ट जुपिटर इज स्पिनिंग. सॅटर्नूय बी तसोच 10 वरां 32 मिनटां लागतात सॅटर्नाक एक फूल रोटेशन करपाक. म्हणजे एक दीस आमचो जो 24 तासाचो जाता तुमी सॅटर्नान रावताली जाल्यार 10 तासांचो एक दीस जातलो आशिल्लो. थर्ड आउटर प्लॅनेट युरेनस होय बी एकदम फास्ट वता. 17 वरांनी ओन्ली 17 अवर्सान एक दीस ताजो कंप्लीट जाता. इतलो फास्ट तो फिरता. आणि नेपच्यून फक्त 16 वरांनी एक रोटेशन करता. सो फास्ट मुवींग प्लॅनेट्स आर कन्सिडर्ड आउटर प्लॅनेट्स अँड द इनर प्लॅनेट्स आर द स्लो मुवींग प्लॅनेट्स. हे अनेक पॉइंट आसा इन क्लासिफाईंग इनर अँड आउटर प्लॅनेट्स. There are 8 planets that orbit our sun, but did you know that they can be separated into 2 groups? One group includes the 4 planets closest to the sun: Mercury, Venus, Earth, and Mars. These are known as the inner planets or the terrestrial planets.